हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेऊन बेकायदेशीर घरांचो सर्वे करूंक लायलो. ते प्रमाण आता पंचायती आणि पालिका वाठारांनी सर्वे सुरू केला. सरकारी आणि कोमुनदाद जमनीवेल्या अतिक्रमणां आणि बांदकामांचो कारवायेचे नजरेन सर्वे सुरू. गोंयभरच्या अतिक्रमणांचो सर्वे करून एक्शन घेवपाची जबाबदारी मुखेल सचिवाक दिल्या. आता तलाठी आणि सीओंचेर सर्वेची जबाबदारी. पंचायत पालिका संचालकांचो सर्क्युलर गेला. कांय वाठारांनी खंय सर्वे सुरू केल्यात. सर्वेक लागून लोकांमदीं भिरांत. हायकोर्टान दिल्लो आदेश असो: पालिका आणि पंचायतींनी ठरावीक वेळा उपरांत बांदकामां मोडपाची मोहीम करची. मुख्य सचिवान अशे तरेच्या मोहिमे खातीर योग्य निर्देश दिवचे. पालिका अभियंत्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात दर एक म्हयन्यात सर्वे करचो आणि रिपोर्ट मुख्य अधिकाऱ्याक दिवचो. पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर बांदकामां सापडटाच कारवाय करची. अशे तरेन पंचायतींनी सचिवान सर्वे करचो आणि पंचायतीन एक्शन घेवची. पालिका अभियंतो आणि पंचायत सचिवाचे रिपोर्ट लोकां खातीर उक्ते आसचे. वेळार कारवाय करपा खातीर डिमॉलिशन स्क्वॉड उपलब्ध करपाची जबाबदारी मुख्य सचिवाची. बेकायदेशीर बांदकामांक कोण पाळो दिता तांची जबाबदारी निश्चित जातली. मजगती मंगळारा विरोधी पक्ष फुडारी युरेन हो विषय सभाघरात काडिल्लो. Basically, Director of Panchayat has circulated this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत, दारबंदराच्या भागांत, बिचोलीच्या भागांत, सांगेच्या भागांत, केपेच्या भागांत, पेडणेच्या भागांत, आणि 75% of the people will be affected. This is a very, very serious issue. आणि जेन्ना आज Director of Panchayat has circulated this, asked the secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली ही घरां वचपाक शकताय आणि सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट केलें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.